नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. डॉ. मोहन यादव हांणी आयज मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री जाल्यार जगदीश देवडा आनी राजेंद्र शुक्ला हांणी उपमुखेलमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. भाजपाचे वडील फुडारी विष्णुदेव साय हांणी आयज रायपुरांत छत्तीसगडचे मुखेलमंत्री पदाचो जाल्यार विजय शर्मा आनी अरुण साव हांणी उपमुखेलमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांचे हाजेरींत आयज दोनापावला हांगा राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेच्या SZ कासिम सभाघरांत 5व्या मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवाचें केलें उक्तावण. आयज गोंयांत आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांची मनयली जयंती. मुखेल कार्यावळ जाली पणजी मिरामार हांगा तांच्या समाधी स्थळाचेर. आनी आयज दनपारां संसदेचें कामकाज चालू आसतना दोग जाणांनी संसदेच्या गॅलरींतल्यान उडी मारिल्ल्यान जालो बोवाळ. सुरक्षेच्या यंत्रणेंत घाळपणां जाल्ल्याचें जालां स्पश्ट. पळोवया खबरो विस्तारान. डॉ. मोहन यादव हांणी आयज मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. मध्य प्रदेशाचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल हांणी तांकां पदाचो सोपूत दिलो. ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही कार्यावळ लाल परेड मैदानाचेर जाली. उपरांत जगदीश देवडा आनी राजेंद्र शुक्ला हांणी उपमुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपालांनी तांकां पदाचो सोपूत दिलो. भाजपाचे वडील फुडारी विष्णुदेव साय हांणी आयज रायपुरांत छत्तीसगडचे मुखेलमंत्री पदाचो जाल्यार विजय शर्मा आनी अरुण साव हांणी उपमुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हांणी विष्णुदेव साय आनी तांच्या मंत्रिमंडळांतल्या वांगड्यांक पदाचो सोपूत दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. नाटक, संगीत, साहित्य, तियात्र आनी हेर कला क्षेत्रांत 2023-24 कला गौरव पुरस्कार कला आनी संस्कृती खात्या वतीन 30 कलाकारांक भेटयले. कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी हे पुरस्कार भेटयले. ह्या कार्यावळींत कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें की कलाकारांक सहकार्य आनी उर्बा दिवपा खातीर सरकार सदांच सकारात्मक आसता. गोंय ही भारताची राजधानी सोडूनच दी आख्या जगाची राजधानी जावपाक जाय इतले पोटेन्शियल आणि इतले सामर्थ्य याच गोयच्या कले भितर आसा. ते बिचिल्ले आसात आणि म्हणूनच अशा तरेचे हे जर क्रेडिट आणि कोणाक जर वता जाल्यार तुमच्या सारकेल्या आणि अशा तारखेल्या ज्या बुजुर्गांनी आज कलेचे आज सेवा केली आणि म्हणूनच रंगदेवाची सेवा केली. तियात्र मळाचेर आमची कोंकणी भास जी आसा त्या कोंकणी भासेचो प्रसार फक्त गोंया आणि भारता पुरयो मर्यादित न रावता अनाबाईच्या मताप्रमाणे संबंध जगाच्या नकाशावर आमचो हो परमळ त्यांनी हात बसलो. आज कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय घडये एखादे आम्ही कला सन्मानाच्या माध्यमांतल्यान तांकां थोडोसो आधार जावचो किंवा आमचे वेगळे वेगळे सांस्कृतिक जे पंगड जे आसात तांकां मुखार आपली कला मुखार व्हरपा खातीर एक फायनान्शियल असिस्टंट दिवचे ह्यो योजना सुद्धा आम्ही आज कार्यान्वित केलेली आसा. विधानसभेचे आदले उपसभापती शंभूभाऊ बांदेकर हांणी ह्या वेळार केल्ल्या उलोवपांत सरकारान पुरस्कार दिल्ल्या खातीर उपकार मानले. त्यांच्या कामाची पोचपावती म्हणून सरकारने जे आम्हाला इथं आणून आमचं स्वागत केलं, आम्हाला पुरस्कार दिले, त्या सगळ्यांच्या वतीने मी सरकारला आणि विशेषतः कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री श्री गोविंद गावडे यांना धन्यवाद देतो आणि त्यांच्या खात्यालाही धन्यवाद देतो.
भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांच्या हाजेरींत आयज दोनापावला हांगा राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेच्या SZ कासिम सभाघरांत 5व्या मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवाचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यावळींत सभापती रमेश तवडकर, उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार डॉ. देविया राणे, आमदार कृष्णादाजी साळकर, पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग, मुखेल सचिव पुनीत कुमार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत डॉ. मथवराज एस हांकां पयलो मनोहर पर्रीकर युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार भेटयलो. ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदांच तंत्रगिन्यान आनी इनोव्हेशनाक प्रोत्साहन दितात. तेच परी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पुढाकार घेवन सुरू केल्लो मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव हाचे फुडें असोच चालू उरतलो. गोंयच्या विद्यार्थ्यां मदीं तंत्रगिन्यानाची आवड निर्माण करप आनी तांकां शास्त्रज्ञ जावपा खातीर तयार करप हो ह्या विज्ञान महोत्सवाचो मुखेल हेतू जावन आसा. The younger generation exposed to different type of people from different fields and scientists coming and giving them their perspective, giving them the exposure to what is actually happening. Because today technology is not waiting for anybody. If one has to progress, one has to be keeping pace with what is happening. If you have to build a state, that is a very different kind of a state. When you believe in innovation, technology-driven state, using of science and for sustainable development, then it is someone like you, someone like Dr. Somnath, and all of you from this particular field and fraternity who can guide us actually in policy making and taking things forward. Today it is also important to see that curiosity of science is also generated and created among the younger generation. Younger generation is our future. Creating and also nurturing this type of talent in the younger generation is what this Bonsab is going to be doing. And also awarding and giving encouragement to scientists who actually contribute in a different way. मंगळारा म्हापशा भाजपाच्या जिल्हो कार्यालयांत भाजपा महिला मोर्चाच्या वतीन अस्तंत विभागा खातीर एक बसका आयोजीत केल्ली. ह्या बसकेंत येता त्या लोकसभा वेंचणुके खातीर पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्यांचो खंयचो आराखडो आसचो ह्या नदरेन विचार विनिमय जालो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महिला मोर्चाच्यो राष्ट्रीय सरचिटणीस दिप्ती राऊत, गोंय महिला मोर्चा अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत, महाराष्ट्राच्यो चित्रा वाघ, गुजरातच्यो दीपिका सर्वदा, मुंबयच्यो शीतल देसाय आनी आरती बांदोडकर हाजीर आशिल्ल्यो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या बसकेंत उलयतना सांगलें की लोकसभेत आनी राज्याच्या विधानसभांनी बायलांक 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्ती वंदन कायदो 2023 हे दुरुस्ती विधेयक आसूं वा 3 तलाक विधेयक ही विधेयकां हाडून मोदी सरकारान बायलांक आत्मसन्मान आनी न्याय दिवपाचें काम केलां. भाजपा सरकारान वेळावेळार बायलां खातीर केंद्रीय येवजण्यो राबोवन तांकां ताठ मानेन जगपाक प्रोत्साहीत केलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10वीं कक्षा तक पढ़ती थी. पहले तो 5वीं कक्षा तक ही पढ़ती थी, बाद में 10वीं कक्षा तक ही पढ़ती थी. लेकिन उनको जो सब कुछ दे दिया है तो आज अपने हर बहन वो ग्रेजुएशन तक पढ़ने लगी है बिकॉज ऑफ ओनली द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. चाहे वो हॉस्टल स्टार्ट किया ट्राइबल एरिया में, चाहे उनकी बस फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड किया. आप हर जगह देखो सब कुछ इट इज एन वुमन सेंट्रिक. आप हर एक स्कीम देखा तो इट इज एन वुमन सेंट्रिक स्कीम. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जहाँ किसी भी राज्य में गए तो हर एक स्कीम जो हमें दिखती है वो वुमन सेंट्रिक स्कीम दिखती है. जनधन अकाउंट, पीएम ने जब बोला कि जनधन अकाउंट स्टार्ट करो अपने विडो बहन के लिए, अपनी बूढ़ी माँ के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 0 बैलेंस अकाउंट पे अपना खाता खोल दो. आयज गोंयांत आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांची जयंती मनयली. मुखेल कार्यावळ पणजे मिरामार हांगा तांच्या समाधी स्थळाचेर जाली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, सभापती रमेश तवडकर, आमदार डॉ. देविया राणे, आमदार कृष्णादाजी साळकर आनी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या पुतळ्याक हार घालून तांणी आर्गां ओंपली. ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की मनोहर पर्रीकार हांची विचारसरणी मुखार व्हरपा खातीर सगळ्यांनीच प्रयत्न करूंक जाय. आमचे सगळ्यांचे नेते श्री मनोहर पर्रीकर यांची आज बर्थ एनिवर्सरी आनी हेच्या निमित्तान आमी दर वर्सा हांगा येता इन्स्पिरेशन घेवपाक, तांचो आशिर्वाद दिवपाक की गोंय राज्यान सरकार वेगळे तरेन लोकांचे एक
बरे रितीन तेंचे जे मनान जे कितें विचार आशिल्ले ते विचार फुडें व्हरपाक एक स्फूर्ती घेवपाक आनी इन्स्पिरेशन तेंचे जे विचार आहा ते ज्या तरेन राज्य चलयताले ते इन्स्पिरेशन घेवन आमी लोकांची सेवा करपाक आमकां देवानी तेणी ताकद दिवची, तेणी बरे विचार आमच्या मनान हाडचे हेच्या खातीर आमी आयज दर वर्सा तेंचे बर्थ एनिवर्सरीचेर येवन आशिर्वाद घेता. इतल्याच खातीर की तेणी जे कितें घडयलें हे सामान्य मनीस घडूंक शकना आनी तेंचे विचार आनी तेंचे वेगवेगळे ते जेन्ना उलयता जेन्ना तुमी गॅलरींतल्यान वचून पळयता की जे कितें तेणी घडयलें गोंया खातीर तेंची जे कितें इच्छा आशिल्ली खुबशे गोश्टी तेणी केले जे तेची इच्छा आशिल्ली जे कितें करपाक जाय म्हाका दिसता आमी सगळे ते पूर्ण करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर. विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भाजपाचे म्हणयारे सर्वानंद सोनोवाल हाणें आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें की पूर्वोत्तर भारत उदरगतीच्या नदरेन खूबच फाटीं उरला. काँग्रेसीच्या राजवटींत पूर्वोत्तर राज्यांची स्थिती खूबच दयनीय जाल्ली. पूर्वोत्तर राज्यांत कायदो वेवस्था सोंपिल्ल्यान जमा जाल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पूर्वोत्तर राज्यांत सुरक्षा, शांती आनी उदरगती खातीर वावर करीत आसा. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आयज मेरेन 64 फावटी पूर्वोत्तर राज्याक भेट दिल्या अशेंय सर्वानंद सोनोवाल हांणी सांगलें. देश के प्रधानमंत्री बने तब से प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से ध्यान दिया और नॉर्थ ईस्ट की गरिमा, नॉर्थ ईस्ट की इतिहास, इन चीजों को उन्होंने सही अध्ययन और अनुसंधान से नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षा, शांति और प्रगति देने के लिए प्रतिबद्ध हुई और उन्होंने 9 साल जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नीतियां अपनाया. 13 डिसेंबर 2001 ह्या दिसा 5 आतंकवाद्यांनी संसद भवनाचेर केल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याक आयज 22 वर्सां पुराय जातात. ह्या हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्या जवानांक आयज लोकसभेत आर्गां ओंपलीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला, घरमंत्री अमित शहा आनी हेर मानेस्तांनी शहीद जाल्ल्या जवानांच्या घरच्यां कडेन उलोवप केलें. मजगतीं आयज ह्या हल्ल्याच्या घडणुकेक 22 वर्सां पुराय जाता आसतना संसदेच्या कारवायेच्या वेळांत 2 मनशांनी उडी मारिल्ल्यान सुरक्षा यंत्रणेचेर तशेंच संसदेच्या सुरक्षेचेर प्रस्न उप्रासलो.
लोकसभेत आयज दनपारां 1 वराचेर दोगां जाणांनी सदनाच्या गॅलरींतल्यान ओचकीत उडी मारून घोशणाबाजी करपाक सुरवात केल्ल्यान संसदेंत बोवाळ जालो. ताका लागून संसदेच्या सुरक्षा वेवस्थेंत घाळपणां जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. त्या दोगांक धरपाचो यत्न केलो तेन्ना तांणी हळदुव्या रंगाचो फवारो मारपाक सुरवात केली. उपरांत ह्या दोगांक धरपाक यश आयलें. मात हे खातीर संसदेचें कामकाज तहकूब करचें पडलें. आयज संसदे वेळार लोकसभेत जो बोवाळ जालो ताचेर सभापती ओम बिर्ला हांणी दिल्ली पुलिसांक आवश्यक ते निर्देश दिल्ल्याची माहिती दिली. घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं. लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था. इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है. लोकसभेत आयज बोवाळ जालो तेन्ना राजेंद्र अग्रवाल सभापती म्हूण हाजीर आशिल्ले. तांणी हे विशीं अदीक माहिती दिली. सामने से बिल्कुल जो चेयर के सामने जो दर्शक दीर्घा की गैलरी है उसमें से एक व्यक्ति हमको तो लगा क्योंकि गिर गया है कोई, हाँ, लेकिन तभी देखा कि दूसरा आदमी लटक रहा है तो ध्यान में आया कि ये जानबूझ करके गिरा नहीं, कूदा है ये. और उसके बाद जो है फिर वो कुछ जूता खोल रहा था, एक के हाथ में कुछ छोटा सा जैसे छोटी गन होती है, पिट 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 उसमें से धुआं निकल रहा था. तो इस बीच में उसको सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया, दबोच लिया, उसको लेकर के गए हैं. जहाँ तक मेरा ख्याल है एक और व्यक्ति था जो कोशिश कर रहा था. अब पूरी इसमें ध्यान में आएगा कि कौन लोग हैं, किसके भेजे हुए हैं, यानी क्या षड्यंत्र है, ये सब ध्यान में आएगा. अभी तो इतना ही है कि जो घटनाक्रम हुआ था वो इतना था. वो दोनों जो 2 लोग पकड़े गए हैं, अब वो पूछताछ होगी उनसे. आता आमी पळोवया विकसीत भारत संकल्प यात्रेचो खासा नियाळ. विकसीत भारत संकल्प यात्रा आयज फोंड्याच्या बांदोडे हांगा पावली. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी रथाक हार घालून नाल्ल फोडलो आनी कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार बांदोडेचे सरपंच सुखानंद कुरपासकर, जिल्हो पंचायत वांगडी गणपत नाईक, गट विकास अधिकारी अश्विन देसाय, भलायकी अधिकारी स्मिता पार्सेकर, स्वयंपूर्ण मित्र सिद्धेश केरकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. स्वयंपूर्ण मित्र सिद्धेश केरकार हांणी उपस्थितांक सरकारी येवजण्यांची माहिती दिली. मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें की लोकांनी केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव घेवचो. जे गरीब घटक आसा तांकां सरकारी येवजणेंतल्यान आदार करप हें एक ध्येय आनी धोरण ह्या संकल्प यात्रेचें आसा. आनी तातूंतल्यानूच हे सबंद गांवांत ही यात्रा फुडें वता. आज म्हाका खूब आनंद जाता ह्या यात्रेचें उद्घाटन करता आसतना, कारण ह्या हेतूंत काही जे घटक आसा आनी ज्यांचें रजिस्ट्रेशन आज करतले ते खूब मोठे घटक आसा. आमी 20 जाणांचो ग्रूप, हो 20 जाणांचो ग्रूप घेवन आमी आद्यश्री विवोन जॉईन जाली. आतां आद्यश्री विवो कडेन 10 ग्रूप आसा आनी जेमतेम 200 महिला वर्ग आसा. आमी हितूर जॉईन जावपाचें कारण म्हणजे आमकां NRLMांतल्यान लोन मेळ्ळो आसा. CIF लोन म्हणटात तो आमकां 6 लाख पर्यंत मेळ्ळो आसा. तो आमकां 1% मेळ्ळो आसा आनी तेजे आतां परत आमकां ह्या म्हयन्याक कमी केला आनी 75%चेर तो लोन हाडलेलो आसा. आमी आमच्या ग्रुपान तेजो भरपूर फायदो घेतला. तो लोन आमी ग्रुपांनी बायलांनी घेतला, बिझनेस वाडयला. हो आमकां बिझनेसा खातीर दिल्लो आसा. कोणे मशिनां घेतल्या, कोणे खाणा खातीर वापर केला, कोणे चपात्यो बी करपाक ते मशीन हाडला, कोणे लाडू करपाक ते खाणा बी करपाक आनी कोणे एम्ब्रॉयडरी खातीरूय बी ताजो उपयोग करून गेल्लो आसा.
आदले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आनी काँग्रेस पक्षाक देशांतली जनता केन्नाच माफ करची ना अशें केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी म्हळां. तांणी केल्ल्या चुकांक लागून पुराय देशाक त्रास जाला अशेंय तांणी म्हळें. आपल्या राजकीय फायद्याक लागून काँग्रेस पक्षान देशाचें लुकसाण केलां अशेंय तांणी म्हळें. नेहरू जी को माफ नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा. जो गलतियां उन्होंने की देश ने बड़ा खामियाजा भुगता है. केवल एक राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने अपने जेब पे ली, बाकी सब तो सरदार पटेल जी ने कर दिया था. 553 से ज्यादा रियासतों को भारत में विलय करके मजबूत भारत बनाने की नींव सरदार पटेल जी ने रखी थी. राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल जी, क्या ये 45,000 लोगों की जो मौतें हुई इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हो? जवाब दो. कांग्रेस अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय इतिहास को ना कोसें. इतिहास गवाह है कि जितने जख्म इस देश को कांग्रेस ने दिए हैं केवल राजनीतिक सुख प्राप्त करने के लिए और कई और कारणों से, वो देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करे. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई इंडिया. नहनु हुनूर इंडिया. माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी. सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो. क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे. आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे. मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है. कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता. ये गैर कानूनी है. अच्छा? हाँ. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारत आनी दक्षिण आफ्रिका हांचे मदीं काल सेंट जॉर्ज पार्क हांगा जाल्ल्या 20 षटकांच्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांत दक्षिण आफ्रिकेन भारताचेर 5 गडे राखून जैत मेळयलें. भारतान दिल्ली 152 धांवड्यांची मोख दक्षिण आफ्रिका पंगडांत 5 गडे वगडावन सहज साध्य केली. हाचे पयलीं भारतान 7 गडे वगडावन 19 षटकां आनी 3 चेंडूत 180 धांवड्यो काडिल्ल्यो. उपरांत पावसाक लागून खेळ थांबोवचो पडलो. त्या खातीर दक्षिण आफ्रिका पंगडाक 15 षटकांत 152 धांवड्यांची मोख दिल्ली. फाटल्या आयतार डर्बन हांगसरलो खेळ पावसाक लागून रद्द करचो पडिल्ल्यान आतां ह्या 3 माळेंतलो निमाणो खेळ फाल्यां बिरेस्तारा जातलो. पळयाचें तापमान पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 33.4°C आनी उण्यांत उणें तापमान 23°C इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. डॉ. मोहन यादव हांणी आयज मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री जाल्यार जगदीश देवडा आनी राजेंद्र शुक्ला हांणी उपमुखेलमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. भाजपाचे वडील फुडारी विष्णुदेव साय हांणी आयज रायपुरात छत्तीसगडाच्या मुखेलमंत्री पदाचो जाल्यार विजय शर्मा आनी अरुण साव हांणी उपमुखेलमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांचे हाजेरींत आयज दोना पावला राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेच्या एस्टेट कासीम सभाघरांत 5व्या मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवाचें केलें उक्तावण. आयज गोंयांत आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांची मनयली जयंती. मुखेल कार्यावळ जाली पणजे मिरामार हांगच्या तांच्या समाधी स्थळाचेर.
आयज दनपारां संसदेचें कामकाज चालू आसतना संसदेच्या गॅलरींतल्यान दोग जाणांनी उडी मारिल्ल्यान जालो बोवाळ. सुरक्षेच्या यंत्रणेंत घाळपण जाल्ल्याचें जालां स्पश्ट. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.